गोंय सरकारान श्रीराम सेनेवेली बंदी आनीक 60 दिसांनी वाडयल्या। आदेश सरकारान शुक्रारा काढलो। ह्या आदेशाक लागून श्रीराम सेनेचो मुखेली प्रमोद मुथालिकाक गोंयांत येवंक मेळचो ना। श्रीराम सेनेचें काम गोंयांत चालू जाल्यार सामाजीक आनी धर्मीक वाद जावं येता म्हण पुलिसाच्या रिपोर्टा वेल्यान जिल्लोधिकाऱ्यान श्रीराम सेनेचेर बंदी घाल्या। मुथालिक ह्या आदेशाक हायकोर्टात आव्हान दिवपाची तयारी करता। दोतोर जॅक सिकेरा हो जनमत कौलाचो जनक हे इतिहासीक सत्य कोणूच न्हयकारूंक शकना म्हण काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष लुईझीन प्रुडंटाकडे उलयलो। आदली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीन गोंयकारांक जनमत कौल दिवपा खातीर घटना दुरुस्ती केल्ली। जनमत कौलाच्या 48व्या वर्सुकी दिसा कळंगुटे दोतोर जॅक सिकेराच्या पुतळ्या कडेन काँग्रेसीन कार्यावळ दवरिल्ली। कळंगूट ग्रामपंचायतीन शुक्रारा 48वो जनमत कौल दीस मनयलो। ह्या कार्यावळीक गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष लुईझीन फालेरो, अखिल भारतीय काँग्रेसीचो सचिव गिरीश चोडणकार आनी हेर मानेस्त आसले। ह्या वेळार सुरेश लोटलेकाराचो भोवमान केलो। For the first time in the history of this country, our constitution was amended by Indira Gandhi by bringing opinion poll. Opinion poll जो आहा तो आमचे घटने प्रमाणे ना, घटने प्रमाणे फकत इलेक्शन आहे। But opinion poll was given to us by Indira Gandhi, the dead Prime Minister. दोतोर जॅक सिकेरा हे ओपिनियन पोलाचे फादर आशिल्ले हे इतिहासीक सत्य कोणेच न्हयकारूंक जायना अशें मत लुईझीन फालेरोन उक्तायलें। दोतोर जॅक सिकेरा ओपिनियन पोलाचे फादर न्ही असो दावो आदले आमदार उदय भेंब्रेन केल्लो। जेन्ना ओपिनियन पोल आयलो सुर्गेस डॉक्टर जॅक सिकेरान एक चड व्हड सुरवात केली। सुर्गेस इंदिरा गांधीन आमकां ओपिनियन पोल दिलो आनी शेकींग गोंयकारांनी थारायलें की गोंय महाराष्ट्रान वेलिंग ना करचें। हांवें ताजो स्टेटमेंट वाचलो ना, पूण हांवें तुका जे सॉत जे आहा जे फॅक्ट्स जे आहा दीस आर द हिस्टॉरिकल फॅक्ट्स। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे। रिक्रुटमेंट सोसायटीच्या सेक्युरिटी गार्डाचो प्रश्न सुटना। युनियन प्रश्न घेवन परत मुख्यमंत्र्यामेरेन पावले। मनीसबळ विकास महामंडळान 500 पोस्टांक जायरात काडिल्ली। 10% सेक्युरिटीक महामंडळाकडा घेतले, उरिल्ल्या खंय भायर मारले। कामगार आयजीपीकय मेळटले। थंय विशय सुटलो ना जाल्यार 21 तारखेर परत धरण्याक बसपाची तयारी तांणी केल्या। आणि आमी जायते कॉरस्पॉन्डन्सूय केल्लें आसा। त्या प्रमाणे सरकारान हेजेर लक्ष घालून बेगींतल्या बेगीनी इल्लीगल जी नोकर भरती आसा ती थांबोवची आणि सरकारान व्यवस्थित आमच्या भुरग्यांक जे आश्वासन दिला त्या प्रमाणे भितर घेवन ज्या विश्वास धरून आमी जे आंदोलन आमचे स्थगीत केल्ले त्या विश्वासाक सरकारान पात्र जावचे इतलीच मागणी आसा। सीएमाचो प्रतिनिधी आनंद शेड येतलो आणि तुमकां लिंबू सरबत दिवन जे आसा ते ब्रेक करतलो अशें म्हणून सांगलें। तेका आमी एक्सेप्ट जाले एका कंडिशनाचेर की सुनील गर्ग जो आसा पळय आयजीपी आमचे आसात तेंच्यांनी जबाबदारी घेतलेली आसा आणि तांकां आमी कॉरस्पॉन्डन्स केल्ले आसा। तेका लागून आयजीपी कडेन मागता जे ही जी आसा गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आसा ही नेमकी भानगड कितें आसा ती तेचेर तेंच्यांनी सखोल चवकशी करची आणि आमकां एश्युरन्स दिल्ल्या प्रमाणे आणि त्या एश्युरन्साक एक खात्री आपण दिल्ली म्हणजे त्या प्रमाणे आमचे सगळे वर्कर जे आसा म्हणजे पहिले जे 500 जे आसा न्ही तांकां हे 500 पोस्ट जे आसा तांकां मेळपाक जाय। हे थोड्याशा पिरियडान जवळ जवळ 5 जे आसा पळय आमची इम्पॉर्टंट कम्युनिकेशन गेल्ले आसा आयज जे आसा पळय ते सगळे कम्युनिकेशन वता आणि सरकाराची पळय म्हणजे काडी हलना। 21 जानेवारीचेर जर आमचे काम जर जालें ना तेंच्यांनी वर्गा कडेन मेळ्ळ्या नंतर म्हणजे शेकड्यांनी कामगार जे आसा पळय ते पणजेन येतले आणि आपलो प्रोटेस्ट जो आसा पळय तो प्रोटेस्ट जो आसा पळय तो रेजिस्टर करतले अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट बिकॉज द कमिटमेंट वॉज फ्रॉम द गव्हर्मेंट। घेऊया एक विराम।